गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्या उपरांत सोनसड्यात उक्ताडार उडयल्ले सॅनिटरी पॅड आणि डायपरांचो मडगांव पालिकेच्या कामगारांनी ताचेर मातयेचो भराव घालून ताचो विलो लायलो। सोनसडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प कांय वर्सां जाली बंद आसा। हाका लागून ओलो कोयर काकोडा, सुको कोयर नेसाय प्रकल्पात आणि सिमेंट फॅक्टरीत धाडटात। मात सॅनिटरी पॅडां आणि डायपर ह्या सारकिल्लो जो कोयर आसतालो तो कुंडय प्रकल्पात धाडटात, जो कांय म्हयन्या सावन धाडप बंद केल्लो। ताका लागून वाठारांत घाणीचें साम्राज्य पातळिल्लें। ह्या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळान खर कारवाय करची अशी मागणी सावयो कुतीनून केल्ली। काल आम्ही एक्सपोज केल्ले कशे भाशेन सॅनिटरी वेस्ट म्हणजे डायपर्स जावं सॅनिटरी पॅड जावं लार्ज क्वॉन्टिटीज एक आनी दोन पोतींनी लार्ज ट्रकांनी ट्रक म्हणल्यार जाता। म्हणजे इतले म्हयन्याचे जे कुंडय धाडूना ते सगळे एक्युमुलेट जाल्ले ते आणि स्कूल मनोविका स्कूल सामके हार्डली 3 मीटर आसा मुखार थंय डंप केल्ले। आज कितें म्हळ्यार तांबडी माती काडले आनी ताजेर लेवल करून घेतला, कित्याक कांय जावना अशें म्हण दाखोवपाक। सो हें आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कोण विचारपाक सोदता। सी देर आर सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गायडलायन्स सॅनिटरी वेस्ट आहा ते कशे भाशेन डिस्पोज करपाचो सायंटिफिकली, कित्याक हातूंत जायते भाशेन केमिकल्स आसता, हार्ड मेटल्स आसता, हे सगळे जमनीन वचून पोल्युशन जाता फॉर वॉटर टेबल जावं इवन पर्क्युलेट करून हातूंत हेंवूय नोट केला आसतलें थिंग एक रिटेनिंग वॉल काम चालू आसा आनी ताका सीप होल्स आसा, म्हळ्यार उदक कितें सांठून उरलें जाल्यार तें भायर पडपाक। आतां हें सगळें जे पावसा उदक जेन्ना ह्या हितूंतल्यान मिक्स जावन तें उदक भायर सरतलें सगळे वाटेन पोल्युशन हें। सो हे कांय समजना म्हाका इतले प्रमाण हायकोर्टाचेर इवन डायरेक्शन्स आसा हे कशे भाशेन मॅनेज करपाक, तें सुद्दां तुमी कंटेम्प केल्ल्या भाशेन जाता। दीस इज टोटल दिसींग एंड आय कांट अंडरस्टँड की चीफ ऑफिसरूय कशें हें करता, एलाव करता असले प्रकरण। सो हेजेर आमी बी ऑफिशियली कंप्लेन करतले इन फ्रंट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी गरज पडली जाल्यार आमी एक लेटर पेटिशन सुद्दां करतले हायकोर्टाक की हे भाशेन हे कारभार चलता म्हण मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो। स्कूल आसा इतली लागीं सामकें म्हळ्यार ते सामकें लिपोवपाक सोदता, कांयच करोना म्हणून स्कुला भुरग्यांक इफेक्ट जावपा न्हय।